पेडण्या रस्त्यार मेळत ते वटेन बशी पार्क करून बसवाले प्रवाशांक घेवपाक रावतात। वरांची वरां बसी रस्त्यार पार्क केल्ल्यान त्या सुवातेर सुरळीत येरादारीचो प्रवास जायना। रस्त्यार चलतल्या इश्कोलाच्या भुरग्यांक तशेंच जाणट्या नेणट्यांक हाचो त्रास जाता। पेडण्या सरकारान बांदून दिल्ले बस स्थानक थंयच धुल्ल खाता। थंय बसी रावनात, ह्यो बसी थंय रावच्यो म्हण थळावे मागतात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पेडणे मोटर स्टँड जे केलेलं आहे कदंबा स्टँड ते सुंदरपैकी आहे। जरा काम आहे ते पण ताबडतोब होण्याच्या मार्गावर आहे। ज्या प्रायव्हेट गाड्या बस गाड्या ज्या आहेत आणि त्यात मुलासाठी म्हणून जो काही त्रास होतात आणि खाली जाऊन अर्धा तास 20 मिनटं 25 मिनटं अशा पद्धतीत राहतात, ते न थांबता तिथं ताबडतोब वर राहण्याची ताबडतोब त्यांच्यानी सोय करावी। किंबहुना याचं सगळं ना सर्व आणि कदाचित मुलं ते कुठंही राहू शकतात, म्हणून त्या ठिकाणी तिथं न ठेवता इथं ठेवावी। माझा किंबहुना एवढाच मुद्दा आहे की तिथं ठेवल्यानंतर अर्धा तास पाऊण तास तिथं ठेवता कामा नये, ताबडतोब बसायचं पाठवून द्यायचं। पहिले जुन्या बस स्टँडाचेर आणि हे जे मदीं 15 ते 20 वचपी बसी असतात ते अर्धा तास थंयसर उबे रावतात आणि ट्राफीक पोलिसांनी हाचेर एक लक्ष दवरचें की आता चतुर्थी जवळ येयल्ल्या कारणान त्यांच्या खातीर बाकीच्या बसी येणाऱ्या बसीन जे ST वगैरे येतात तांकां अडथळो जाता आणि ते ब्लॉक जाता मदींच्या जंक्शनाचेर। आणि ट्राफीक पोलिसांनी तांकां अर्दो तास जर ते हांगा तेंचो टायम जाल्लो नसता जाल्यार तांकां कदंबा जे नवीन बस स्टॉप जाल्लो आसा थंय तेंच्यांनी उबे रावपाचें आणि मागीर परत टायम आपल्या टायमार सुटपाच्या टायमार हांगा येवन पॅसेंजरांक घेवन फुडें वचपाचें। शाळेच्या भुरग्यांचोय प्रॉब्लेम आणि हो जो मागीर जो प्रॉब्लेम आसा तो मागीर सॉल्व जातलो की हांगा जर ट्राफीक जाम जातात। पेडण्याचो जो बस स्टँड आसा तो 95% काम जाल्लें आसा, तो आतां पूर्णत्वाकडे येयल्लो आसा। पूण हांगा जी ट्रान्सपोर्टाची जी मेजर प्रॉब्लम जे आसा जे वर्सान आयजूय कायम आसा। हांगासर जो बस स्टँड जालो सुद्दां जे मेन रोड जो म्हापसा वयता पेडण्यासून त्या रोडाचेर जे बसीस रावतात म्हापसा बसीस फ्रॉम पेडणे टू म्हापसा ते मेन रोडाचेरूच पार्किंग करतात। 2-2 वरां ते बसीक थंयच रावतात, आपलो टायम जायसर थंयच रावतात आनी ताका लागून सकाळच्या टायमार खूब प्रॉब्लम जाता ट्रॅफिकाक। कॉलेजचे भुरगे मागीर 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्सवाले सगळे इतको प्रॉब्लम जाता की हांगा सेफ ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळना। ते पार्किंगची तात्पुरती वेवस्था जो पर्यंत बस स्टँड सुरू जायना तो पर्यंत ह्या बस स्टँडार करपाची ही एक गंभीर समस्या, तेजेर सरकारान लक्ष घालपाचें। त्याच बरोबर हांगासर जे त्या मेन रोडाचेर जे बसीस रावतात थंय दुकानांचे सुद्दां एनक्रोचमेंट आसा आनी दुकानांचे एनक्रोचमेंट 2 व्हिलर्सवाले 4 व्हिलरवाले हे सगळे मेजर प्रॉब्लम जाता तेन्ना तेचेर सरकारान गंभीर लक्ष घालपाचें। एस्पेशली बाबू आजगांवकर टुरिस्ट मिनिस्टर तेणी भितर लक्ष घालपाचें, ती समस्या लवकर बेगीनात बेगीन सॉल्व करपाची।